नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. एकूच इत्सूक आशिल्ल्या मतदारसंघातली नांवां धाडली दिल्ली उमेदवारी खातीर. कोफुजांव आशिल्ल्या मतदारसंघाचेर 16 वा 17 तारखेक बसका. फातोड्ड्या सांताक्रुजाचेर कोफुजांव. परवरे येता देशप्रभू. नोकर भरतीच्या फाटभुंयेर सचिवालयातल्या सर्व्हराची तारीख बदलली म्हणून पातळिल्ल्या खबरेचेर वेंचणूक आयोगान एनआयसी कडच्यान मागलो अहवाल. नव्या मोहिमेत वाडले 19,000 मतदार. भितर एक आनी भायर एक असले राजकारण करचो ना. परवरे वेंचणूक लडोवपा खातीर मुख्यमंत्री दिगंबर कामती बरोबर गुप्त बसका जाल्ली ना, जावची ना. श्रीपाद नायकान केलें स्पश्ट. पालवाडा उसगांव एका बायलेक मायनिंग ट्रकान धपको दिल्ल्यान वातावरण तापलें. लोक चाळवले. ट्रकाचो फोडलो हारसो. येरादारी आडायली. मिनाच्या ट्रकाक विचारपी कोण ना म्हणून तिडक. आणि खेळामळार गोयचो अंडर-25 लागला PS राममोहन दक्षिण विभागीय टुर्नामेंटाच्या तयारेक. कोच विवेक कोळंबकार म्हणटा हे फावट पंगड करतलो बरी कामगिरी. आता खबर विस्तारान. शुक्रारा दिल्ली जाल्ल्या स्क्रीनिंग कमिटीच्या बसकेत एकूच उमेदवार आशिल्ल्या मतदारसंघातली नांवां फुडें धाडली. मात कोफुजांव आशिल्ल्या मतदारसंघाचेर चर्चा करपाक परत 16 वा 17 तारखेक बसका जातली. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फातोड्डीची तिकेट कोणाक दिवप हाचे विशीं कोफुजांव सुरू जालां. सांताक्रुजा विशीं वाद आसा जाल्यार परवरेचो उमेदवार जितेंद्र देशप्रभू परत पक्षांत घेवपाचें थारलां. शुक्रारा दनपारा काँग्रेसीच्या स्क्रीनिंग कमिटीची दिल्ली बसका जाली. हे बसकेंत कमिटीचे अध्यक्ष ऑस्कर फर्नांडीस, गोंय प्रभारी जगमीत सिंग ब्रार, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकार आनी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस लुईझीन फालेरो आशिल्ले. लुईझीनाक हे बसकेक आपयिल्ल्यान काँग्रेसींतले बरेच जाण बेजार जाले. समितीन 2 म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात. एकच उमेदवार आसा ते मतदारसंघातल्या नांवाक मंजुरी. कोफुजांव आशिल्ले मतदारसंघांचेर 16 आनी 17 जानेराक चर्चा. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती वेल्यान 2 म्हत्वाच्या मतदारसंघांचे नवीन कोफुजांव जाला. ते म्हणल्यार फातोड्डे आनी सांताक्रूज. फातोड्ड्या विजय सरदेसाय फाटलीं 5 वर्सां काँग्रेसी खातीर काम करता. मात थंय आनीक 2 उमेदवारांची नांवां मुखार आयल्यात. फातोड्डेचे नवीन उमेदवार MK शेख, प्रतिमा कुतिनो. एके मुस्लीम उमेदवाराक तिकीट दिवपाचो निर्णय पक्षान घेतला. ते खातीर MK शेखान दिल्ली लुईझीन फालेरोच्या आदारान पेजाद लॉबिंग केला अशें काँग्रेसींतलेच कांय ज्येश्ठ फुडारी उलयतात. दुसरे वटेन युथ काँग्रेसीन 2 तिकिटी मागल्यात. एक तिकीट संकल्पाक दिली जाल्यार दुसरी युथ काँग्रेसीच्या अध्यक्षाक दिवपाची आनी तिवूय फातोड्डेच्यान असो डाव कांय वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी रचला. प्रतिमाक अध्यक्ष करपाक सगळ्यांत व्हडलो हात आसा तो विजय सरदेसायाचो. ताचे आडच प्रतिमाक बसोवन तांची इश्टागत काबार करपाचो आनी एक बाणात कितलीशीच शेवणी उडोवपाचें राजकारण कांय जाण खेळपाक पळयतात. म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार प्रतिमा ही तिकीट घेवन विजयाचीच विकेट उडोवपाक शकता अशी चर्चा युथ काँग्रेसीन चल्ल्या. तिसरी गजाल म्हणल्यार परवरेचेरय दिल्ली चर्चा जाल्या. काँग्रेसीचो आदलो फुडारी जितेंद्र देशप्रभू परवरेच्यान वेंचणूक लडोवपाक सोदता. ते खातीर देशप्रभूक परत पक्षांत घेवपाक जाय. हे विशीं दिल्ली उलोवणी जाल्यात आनी फुडले सप्तकांत तो काँग्रेसींत प्रवेश करपाक शकता अशी खबर दिल्ली सावन गोपांतल्यान मेळ्ळ्या. हे शिवाय बाकीच्या मतदारसंघां विशीं परत दिल्ली बसका जातल्यो. काँग्रेसीचे कितलेशेच फुडारी हे बसके खातीर दिल्ली गेल्ले, पूण चडशा जाणांक हात हालयत परत येवचे पडले. ऑस्कर फर्नांडीस कसलोच दबाव मानून घेना. कितें करप तें कळना अशें उलयत चडशे जाण गोंयांत पावले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. नोकर भरतीच्या फाटभुंयेर सचिवालयातल्या सेंट्रल सर्व्हराची तारीख सप्तकभर आयल्यान हाडली म्हणून पातळिल्ल्या खबरेचेर वेंचणूक आयोगान एनआयसी कडच्यान अहवाल मागला. सगळ्या खात्यांची म्हायती दवरपी हो सर्व्हर एनआयसी सांबाळटा. अबकारी इन्स्पेक्टर पिट्टात म्हणून बारवाल्यांनी केल्ल्यो कागाळी आयोगान भायर मारल्यात. तरणाट्यां खातीर सुरू केल्ल्या खासा मतदार नोंदणी मोहिमेत 19,000 नवे मतदार जाल्यात. तातूंत 4,144 विद्यार्थी आसात.
रिगार्डींग NIC सर्वर ती अपॉइंटमेंटाचे रिलेटेड आशिल्ल्या कारणान आमच्या ऑफिसान ताची दखल घेतल्या आनी त्या प्रमाणे NICचो जो हांगचो मुख्य आसा श्री आनंद ताजे कडेन आमी हाजे बद्दल फॅक्च्युअल रिपोर्ट मागला आनी तो रिपोर्ट आयल्या उपरांत आमी ते कमिशनाक कळयतले. आमी ताका मागला त्या प्रमाणे 2 दिसांनी आमकां रिपोर्ट धाड म्हणून विदीन 2 days. वेंचणूक आयोगान 2 जानेवारी ते 12 जानेवारी मेरेन नवे मतदार वळेरेंत घालपा खातीर खासा मोहीम काडिल्ली. तातूंतल्यान वट्ट 19,356 नवी नांवां मतदार वळेरेंत आयल्यात. तातूंत 4,144 विद्यार्थी आसात. कॉलेज स्टुडंट्स म्हणजे 18 to 19 18-19 दरम्यानचे भुरगे आसा. मेल्स आसा 1,042 नॉर्थ गोवा, फिमेल्स आसा 1,064, टोटल 2,106 आणि साऊथ गोवा 1,066 आणि फिमेल्स 942, टोटल 2,088 आणि टोटल एज अ होल ऑफ द स्टेट अख्खे गोंयची टोटल मेल्स 2,108, फिमेल 2,036, टोटल 4,194. एक्सायज खातें बारवाल्यांक आचारसंहितेच्या नांवा खाला सतयता अशी कागाळ लिकर ट्रेडर्स असोसिएशनान आयोगा कडेन केल्ली. ह्या कागाळीक धरून एक्सायज अधिकाऱ्यां वांगडा आयोगान खासा बसका घेतली. एक्सायजाचे अधिकारी बारवाल्यांक पिट्टात ही गजाल खरी न्ही अशें नांव ती म्हणटा. आज आमी एक्सायजा कडेन मिटींग घेतली आनी एक्सायजा मिटींगे उपरांत आमकां कळ्ळें की एक्सायज इज डुईंग देअर लॉफूल ड्युटी. कारण एक्सायजाची इलेक्शना भायर एक्सायजाची दुसरी ड्युटीज आसता की तांचे जो एक्सायज ताजेर मार्कल आसा तो बरोबर आसा काय ना तो पळोवपाक आनी प्रायस चॅकिंगान ताजे वयल्यान एक्सायज ड्युटी कितली भरल्या ती पळोवपाची तांची स्वताची रिस्पॉन्सिबिलिटी. ते रिस्पॉन्सिबिलिटीन इलेक्शन कमिशन येवंक शकना. केप्यां तालुक्यांत एका आमदाराक लोकांक पयशे वाडटा म्हणपाचे केशीत कांय तथ्य ना अशें नावतीन स्पश्ट केलां. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. भितर एक आनी भायर एक असलें राजकारण आपूण केन्नाच करचो ना अशें श्रीपाद नायकान स्पश्ट केलां. पर्वरी विधानसभा वेंचणूक लढोवपा खातीर मुख्यमंत्री दिगंबर कामती बरोबर आपली गुप्त बसका जाल्ली ना आनी जावची ना अशें श्रीपाद म्हणटा. मडगांवां गजानन महाराजाच्या पालखी निमतान श्रीपाद आनी दिगंबर कामत एकठांय आयले. उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायकान पर्वरेच्यान विधानसभा वेंचणूक लडोवची म्हूण भाजपाचेर दबाव वाडत चल्ला. ह्या बोवाळान मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी श्रीपाद नायकाची गुपीत बसका जाली अश्यो खबरो पातळ्यात. मात श्रीपाद नायक म्हणटा तशें हांव केन्नाच करचो ना. म्हजे पर्यंत अशे पद्दतीचें राजकारण म्हणजे भितर एक भायर एक आमी आतां पर्यंत राजकारणाच्या हातूंतल्यान केन्नाच केलें ना, हाज्या फुडें करची ना. कारण आमी राजकारणाक एक विचार घेवन हो तत्व घेवन आसात आनी ते तत्व जनतेच्या हिता पर्यंत व्हरप आमी फक्त वागात तातूंत बदल जाणें शक्य ना. आपणे पर्वरेच्यान विधानसभा वेंचणूक लडोवची अशी भाजपा वावुरप्यांची मागणी आसा. पक्षाचे अध्यक्ष ह्या मागणेचेर योग्य तो निर्णय रोखडोच घेतले अशें श्रीपादाक दिसता. आमी एक पार्टीचे शिस्तबद्ध सैनीक जे कितें आसा ते पार्टी लागून स्वता नंतर पार्टी पयली आनी हे सगळ्या माध्यमांतून आमकां पक्ष निर्णय जो आहा तो मान्य आसतलो आनी पक्ष हो पॉझिटिव्ह निर्णय घेतले पक्षाचें हित पळोवन आनी लोकांक जनतेचें हित पळोवन जनतेची मागणी पळोवन पक्ष योग्य तो निर्णय घेतलो. गजानन महाराजाच्या पालखे निमतान खासदार श्रीपाद नायक आनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ब्रेस्तारा मडगांवां एकठांय आयिल्ले. दोगांयनी ह्या वेळार बऱ्यो खबरो मारल्यो आनी पालखेक आरती केली. मडगांवच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.